नवरात्रीच्या पहिल्या दिसासावन देशात जीएसटी बचत उत्सवाची सुरुवात जातली। जीएसटी बचत उत्सवा खातीर देशातल्या लोकांचे 2.5 लाख कोटी रुपयांची बचत जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगले। आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या दिकेन हे महत्वपूर्ण पावल आशिल्ल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ह्या वेळार उक्तायले। नवरात्रीच्या पहिल्या दिसासावन देशात जीएसटी बचत उत्सवाची सुरुवात जातली म्हटल्यारूच जीएसटी उत्सवांतल्यान देशातल्या लोकांचे 2.5 लाख कोटी रुपये वाचतले, सेव्हिंग जातले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगले। आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या दिकेन हे महत्वपूर्ण पावल आशिल्ल्याचे मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायले। बायणा वास्को दिसा उजवाडाक एका दादल्यान सोऱ्याच्या घुवळेंत घरांत घुसून धारधार शस्त्रान एका बायलेचेर वार केलो। 64 पिरायेच्या एका बायलेचेर हो खुनशी हल्लो जालो। बायणाच्या नायक इमारतीत ही घडणूक घडली। एक मनीस सोऱ्याच्या घुवेत इमारतीत घुसलो आणि सुरी घेवन जाणट्या बायलेच्या फाटीक लागलो। तिणें वाचयात म्हणत धांव मारली। आवाज आयकून थळावे लेगीत सतर्क जाले आणि नेमकें कितें घडलें तें पळोवपा खातीर आयले। उपरांत ती बायल भितून सरली तेन्ना फ्लॅटाचें दार बंद करून त्या हल्लेखोरान तिचेर वार केलो आणि दार बंद केले। त्या उपरांत दार बंद करून तो भितूनच रावलो। उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून ह्या खुनाचो पंचनामो केलो आणि त्या दुबाविताक अटक केली। ह्या प्रकरणाचो पुलीस फुडलो तपास करतात। चिंबल्याच्या लोकांनी एकठांय येवन चिंबलकारांनी चिंबल वाठारांतल्या प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉलाक विरोध करपा खातीर ते आयतारा कदंबा पठाराचेर आशिल्ल्या तळ्यार तळ्या लागसर जमले आनी ह्या प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉलाक तांच्यांनी खर विरोध केलो। चिंबलचे थळाव्या आयतारा कदंबा पठाराचेर जमले आनी तांच्यांनी हो निशेध उक्तायलो। ह्या प्रकल्पा आड चिंबला वाठारांतल्यान बॅनर घेवन लोकांनी मोर्चा काडलो। ह्या प्रकल्पाक लागून तळ्यार तळ्याक आनी पर्यावरणाक व्हड लुकसाण जातले अशें थळाव्यांचें मत आसा। तशेंच थळाव्यांच्या जिवनशैलीचेर लेगीत वायट परिणाम जातलो। देखून सरकारान दोनूय प्रकल्प रद्द करचे अशी मागणी ह्या वेळार चिंबलच्या थळाव्यांनी केली। हो मोर्चा घेवन कदंबा पठाराचेर ते तळ्याचेर जमले आनी आमचे तळ्यार तळे वाचयात म्हणून सरकाराक आव्हान केलें। कोडार गांवांत IIT नाकाच म्हणून गांवचे लोक आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसात। IIT आड थळाव्यांनी कोमुनिदाद प्रशासना कडेन 30 दिसां पयलीं हरकती दाखल केल्यात। राज्यांतल्या जायत्या संघटनांनी कोडार गांवच्या लोकांक तेंको दिला। देखून सध्या थळाव्या लोकांनी खर आंदोलनाची तयारी लेगीत दवरिल्ली आसा। आयतारा गोंयच्या वेगवेगळ्या टॅक्सी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोडार गांवांत वचून गांवच्या लोकांक तेंको दिलो। थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें गांवच्या लोकांची भेट घेवन IIT विशीं चर्चा करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी लावन धरल्या। मजगती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार कोडार गांवच्या लोकांक आपल्या वांगड्या सयत थंय तेंको दिवपाक पाविल्ल्याचें कळटा। मेळावली IIT विरोधात जाल्ले तशेंच खर आंदोलन कोडार गांवांत करून आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकाराक घाम काडटले अशें मनोज परबान म्हटलां आनी शिटकावणी दिल्या। सध्या गोंयांत रामा काणकोणकर हे प्रकरण बरेच गाजता। रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात गोंय पुलिसांनी सुमार 18 जाणांक अटक केल्या। हाचो मूळ सूत्रधार कोण हाची सखोल चवकशी करची अशी मागणी विरोधकांनी लेगीत लावन धरला। मात्र सध्या बेरेस्तारा राती 6 दुबावितांक अटक केल्ली। शुक्रारा दोगांक आनी शेनवारा सुमार 11 जाणांक प्रतिबंधनात्मक अटक केलेली आसा। ह्या दुबावितांक उपजिल्लोधिकाऱ्याचे सामकार हजर केले। मात ह्या 11 जाणांचो रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात कसलेच लिंक नाशिल्ल्याची माहिती सध्या पुलिसांनी दिलेली आसा। प्रतिबंधनात्मक अटक जाल्ले मदीं सध्या ज्यांची नांवां आसात ती अशी परशुराम लामाणी, श्रीधर लामाणी, अँथनी गोन्साल्वीस, जोसेफ नाडार, अनिल चव्हाण, प्रसाद शर्मा, विपुल फोलकार, डेव्हिड आराउजो, लतीफ तवाई, सॅम्युअल सिद्धी आणि आकाश वायगणकर असो ह्या दुबावितांची नांवां सध्या मुखार आयल्यात।
फाटले कांय दिसा सावन महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्ल्या ओमकार हत्तीन सध्या बरोच धुमाकूळ घातिल्लो आसा. लोकांच्या बागायतींचे बरेच लुकसाण केलां. रान खात्यान हाची दखल घेवची म्हणून मागणी थळाव्यांनी केला. ह्या विशीं रान मंत्री विश्वजीत राणे हाणें शेनवारा कर्नाटकाच्या रानमंत्र्याची भेट घेतली. तांचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत येता त्या 14 दिसां भितून ह्या ओमकार हत्तीक धरून ताका सुरक्षीतरित्या कर्नाटकाच्या कॅम्पात स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे मंत्री राणे हाणें ट्विटा वरवीं म्हायती दिली. मजगतीं ओमकार हत्तीन 2 दीस जाले तांबोशे वाठारांतल्या लोकांच्या शेता बागायतींचे बरेच लुकसाण केलां. देखून तिसऱ्या दिसा शेता बागायतींचे लुकसाण करप ह्या हत्ती कडल्यान चालूच आशिल्ल्याचें कळटा. हो ओमकार हत्ती तिसऱ्या दिसा तांबोशे वाठारांत थाट मांडून सध्या तेणी थंयूच वस्ती घेतिल्ली आसा. कुंकळ्ळेच्या प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक विरोध करपी कुंकळ्ळेच्या थळाव्यांनी समाज वावुरपी रामा काणकोणकराक तेंको दिलेलो आसा. फिश मिल प्रकल्पाक विरोध करता म्हणून आमकांय कोणी धमकोवपाचो यत्न केलो जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था हातीन घेतली अशी शिटकावणी कुंकळ्ळेच्या थळाव्यांनी दिलेली आसा. तांच्यांनी रामा काणकोणकराक लेगीत आपलो तेंको दर्शायलेलो आसा. कुंकळ्ळेच्या प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक विरोध करपी कुंकळ्ळेच्या थळाव्यांनी समाज वावुरपी रामा काणकोणकराक जाचेर हो जीवघेणो हल्लो जालो ताका सध्या तेंको दिलेलो आसा. रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात सध्या 11 जाणांक अटक केलेली आसा. मात्र तांचे लिंक खंयच लागना अशें पुलिसांचें म्हणणें. हाचो मेन सूत्रधार कोण अशी मागणी तांकां सोदपाची मागणी सध्या पुराय गोंयांत जावपाक लागला. मात्र कुंकळ्ळेच्या थळाव्यांनी समाज वावुरपी रामा काणकोणकराक तेंको दिला. फिश मिल प्रकल्पाक विरोध करीत जाल्यार आमी कायदो सुवेवस्था हातांत घेतली अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिला. सत्तरी मालात 3 बेकायदेशीर चिऱ्या खणींचेर खण खात्यान धाड घातली. हातूंत वाळपय मतदारसंघांतल्या मलपण आनी शेळप ह्या वाठारांतले 2 चिऱ्या खणी जाल्यार पर्ये मतदारसंघांतल्या पिसुर्ले वाठारांतल्या एका चिऱ्या खणीचेर खात्यान कारवाय लेगीत केलेली आसा. मलपण आनी शेळप वाठारांतल्यान 3 ट्रक JCB कटिंग मशीन्स आनी पावर जनरेटर्स हे सगळे सामान मेळून वट्ट 35 लाखांची मशिनरी सध्या खण खात्यान जप्त केलेली आसा. जाल्यार पिसुर्लेच्यान सुमार 3 लाखांचे 4 कटिंग मशीन्स 4 जनरेटर्स जप्त केलेले आसा आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सध्या चालू आसा. सत्तरी मालात ह्या 3 बेकायदेशीर चिऱ्या खणींचेर खण खात्यान धाड घातली. हातूंत वाळपय मतदारसंघांतल्या मलपण आनी शेळप वाठारांतल्यो 2 चिरे खणी जाल्यार पर्ये मतदारसंघांतल्या पिसुर्ले वाठारांतल्यान एका चिऱ्या खणीचेर कारवाय केलेली आसा. निरंकाल ते दाबा रस्त्याची सामकीच अवतिकाय सध्या जालेली आसा. रस्त्याची चाळण जालेली आसा. ताका लागून येरादारी करप्यांक धोको उप्रासपाक शकता. ताका लागून हो रस्तो बेगिनांतले बेगीन दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी करून दिलेली आसा. गवळवाडा निरंकाल ते दाबाळ वाठारांत आशिल्ल्या रस्त्याची ही सामकी चवथिकाय. रस्त्याचेर जायते कडेन फोंडकुलां पडिल्लीं दिश्टी पडटात. ह्या रस्त्याक लागून चवथीच्या वेळार लोकांक बरेच त्रास जाल्ल्याचे थळावे सांगता. रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय आसा. देखून वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत प्रशासनान रस्त्याची ही दुरुस्ती करून दिवची म्हणून वाहन चालक तशेंच थळावे सध्या मागणी करपाक लागल्या. नशामुक्त भारताचो संकल्प करीत आयतारा नमो युवा रन ही मॅरेथॉन सर्त दिवचले व्हडा उमेदीन जाली. वेगवेगळ्या गटांत मेळून ह्या सर्तीत गोंयभरांतल्या 1000 परस चड सर्तक हातूंत वांटेकार जाल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान भाजप युवा मोर्चान राज्य पावंड्या वयल्या सर्तीचे दिवचले आयोजन केल्ले. वाळशीच्या पेन सर्कला कडल्यान ह्या सर्तीक सुरवात जाली. बस स्टँड ते परत अशी ही सर्त जाली. भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायका सयत खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी आमदार फुडारी हे हजर आशिल्ले. तांच्या हस्तुकी जैतिवंतांक इनामाय भेटयली.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवकोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचेर तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टीव आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. आयज रामाक मारला, फाल्यां आनी कोणाक, परवा आमकां तुमकां कोणाकूय मारपाक शकता आनी हे चालत रावतले तेन्ना दर फावटी भिवपाची गरज ना म्हणून गोंयकारांक सांगपी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय रामाच्या बाबतींत न्याय करून भिवपाची गरज ना हे आपले उतर खरें करून दाखोवचें अशें कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. मांद्रेच्या पंचाचेर जाणी हल्लो केलो ते दुसरे दिसा सुटले. आतां रामाचेर हल्लो करप्यांक तरी ख्यास्त जातली काय कितें असो प्रश्न कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन विचारला. आयज रामाचेर हल्लो जाला, फाल्यां आमचेर आनी परवा आनी कोणाचेर जातले अशें हे चलत रावतले काय कितें हेका खंय तरी पूर्णविराम मेळपाची गरज आसा. तेन्ना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कोणाच्या दबावाक बळी पडनासतना रामाच्या हल्ल्या फाटल्यान जो कोण आसा ताचेर कारवाय करपाची गरज आसा. कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो अशें सांगता. शहाजहानान आपल्या राजवटीत ताजमहाल बांदलो, पूण आमदार गोविंदान लोकशाय राजवटीत ताजमहाल बांदून दाखयलो म्हणून सांगीत मंत्री रमेश तवडकरान निमणो गोविंदाचेर फोग काडलो. गोविंद गावडे उत्कृष्ट अभिनेतो आसा. गावडे कशा पद्दतीन अभिनय बदलता हे लोकांकूय खबर आसा. तेन्ना गोविंदाच्या उत्कृष्ट अभिनया खातीर तांकां कला क्षेत्रांतलो गोमंत भूषण पुरस्कार दिवया अशें तवडकरान म्हणीत ताका तोमणो मारलो. शहाजहानान आपल्या राजवटीत ताजमहाल बांदलो, पूण आमदार गोविंद गावडेन लोकशाय राजवटीत ताजमहाल बांदून दाखयलो अशें सांगीत मंत्री रमेश तवडकरान गोविंद गावडेंचेर फोग काडलो. गोंयांत आमचे 4 लाख जाल्यार राष्ट्रीय पावंड्याचेर 14 कोटी वांगडी आसात. तेन्ना आंदोलनां बीन कितें करपाच्या पयलीं विचार करात म्हणून ट्वीट करपी भाजपाक गोंयच्या लोकांक धमकी दिवपाची आसा काय कितें? आम आदमी पार्टीन भाजपाक असो प्रश्न विचारला. भाजपान केल्ल्या ट्विटाच्या फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीन शेनवारा पत्रकार परिशद घेतली तेन्ना तांच्यांनी अशें म्हटलें. गोंयांत आमचे 4 लाख जाल्यार राष्ट्रीय पावंड्यार 14 कोटी वांगडी आसात.
तेन्ना आंदोलनां बीन कितें करच्या पयलीं विचार करात म्हणून ट्वीट करपी भाजपाक गोंयच्या लोकांक धमकी दिवपाची आसा काय कितें असो आम आदमी पार्टीन भाजपाक प्रश्न विचारलो. भाजपान केल्ल्या ट्विटाच्या फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीन शेनवारा ही पत्रकार परिशद घेतिल्ली. कोट्यांनी रुपया मोडून सिवरेजीचे काम केले. ह्या कामा खातीर जायते रस्ते फोडून दवरिल्ले. रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले. लोकांक जाल्ले हाल समजूं येतात, पूण केल्ले कामूय सामकें जावंक ना जाल्यार तिडक मारची ना जाल्यार कितें. पाट्यार सेंट्रल लायब्ररी सामकार असोच एक प्रकार घडला. सिवरेजीचो चेंबर उक्तो जाल्ल्यान घाणयारें उदक रस्त्यार व्हांवताना दिश्टी पडटा. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून वाठारांत घाणी पडल्या. ताका लागून यो वच करप्यांकूय नाकार हात धरून यो वच करचें पडटा. ह्या घाणकाऱ्या उदकाक लागून नाका जाल्ली दुयेंसांय पातळपाची शक्यताय उप्रासला. तेन्ना सिवरेज डिपार्टमेंटान हाचेर लक्ष दिवन हो चेंबर जाता तितले बेगीन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केली. सत्तरीत रान हक्क दावेदारांचे प्रलंबीत आशिल्ले अर्ज डिसेंबर मेरेन मंजूर करपाचो यत्न करतले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी अंकीत यादव हांणी दिली. सत्तरी वाठारांतले रान हक्क दावे निकालांत काडपा खातीर शेनवारा जिल्लो पावंड्याचेर समितीची वाळपयच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत बसका जाली. ह्या वेळार जर्मे, दाबे, साट्रे, माळवले गांवांतल्या रान हक्क दाव्यांचे अर्ज निकालांत काडले. सत्तरीत रान हक्क दावेदारांचे प्रलंबीत आशिल्ले अर्ज डिसेंबर मेरेन मंजूर करपाचो यत्न करतले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी अंकीत यादव हांणी दिली. बोंडबाग बेतोडा 24 वर्सां पिरायेच्या अतुल अशोक आस्गांवकर ह्या दुबाविता कडल्यान सुमार 2,13,000 गांजा फोंड्या पुलिसेन जप्त केलो. सोनू गॅरेजी लागसर हो दुबावीत गांजा विकपाक घेवन येवपाचो आसा अशी माहिती पुलिसांक सुत्रां कडल्यान मेळ्ळी. त्या प्रमाण सांपळो रचून ह्या दुबाविताक पुलिसांनी अटक केली. बोंडबाग बेतोडा 24 वर्सां पिरायेच्या एका अतुल अशोक आस्गांवकर ह्या दुबाविता कडल्यान सुमार 2,13,000 गांजा फोंड्या पुलिसेन जप्त केलो. सोनू गॅरेजी लागसर हो दुबावीत गांजा विकपाक घेवन येता आसा अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी हो सांपळो रचलो. त्या प्रमाण सांपळो रचून ह्या दुबाविताक पुलिसांनी अटक केली. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. मायणा कुडतरी पुलिसांनी दवर्लेच्या एकल्या गांजा तस्करी प्रकरणात अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिसांनी ताका अटक करून ताचे कडल्यान वट्ट 10,000चो 117 ग्राम गांजा जप्त केला. पुलिसांनी ताचे आड कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. बोंडबाग बेतोडा उपरांत मायणा कुडतरी पुलिसांनी हांगासर दवर्लेच्या एकल्या गांजा तस्करी प्रकरणात अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी अटक करून ताचे कडल्यान वट्ट 10,000चो 117 ग्राम गांजा जप्त केलो. कारंजळे रामा काणकोणकराचेर जाल्ले जीवघेण हल्लो प्रकरणांतल्या दुबाविताक धरपाक पणजी पुलिसांक येस आयले. शुक्रार राती पणजी पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत आनीक दोगांक अटक केली जाल्यार शेनवारा 11 जाणांक अटक केल्ली. पूण सध्या पुलिसांचे लिंक सध्या अटक केल्लेल्या मदीं लागना अशें कळटा. बेरेस्तारा राती 5 दुबावितांक पुलिसांनी अटक केली जाल्यार शुक्रार राती सांताक्रूज वाठारांतल्यान फ्रांको डिकोस्ता आनी पिळणच्या सायराज गोवेकरांक अटक केल्ली.
ह्या प्रकरणात पोलिसांनी 6 हिस्ट्री शिटरांक जाले एका दुबाविताक अटक केल्या. हल्लो करपाचें कारण अजून स्पश्ट जावना. मात्र सध्या 11 दुबावितांक अटक केल्या. मात्र ह्या दुबावितांकडे तांचे रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात लिंक लागना अशी सध्या अपडेट आसा. अनमोड गाडात अवजड वाहनां खातीर 2 म्हयन्यांनी उक्तो केलेलो आसा. 2 म्हयन्यां पयलीं रस्तो कोसळिल्ल्यान अवजड वाहनांचे येरादारी खातीर घाट बंद केल्लो. 12 सप्टेंबराक 60 टायर आशिल्ल्या वाहनांक येरादारी खातीर परवानगी दिल्ल्यान 6 परस चड टायर आशिल्ल्या वाहन चालकांचेर अन्याय जाता. देखून ट्रक असोसिएशनान 20 तारखेर रस्ता रोकोची शिटकावणी दिल्ली. तांची दखल घेवन मडगांव जिल्लो अधिकाऱ्यान रस्तो रोको करचो म्हणून आदेश जारी केलो. रस्तो रोको जो आसा तो आंदोलन फाटीं घेवपा खातीर मडगांव जिल्लो अधिकाऱ्यान रस्तो उक्तो करपाचो आदेश जारी केलो. ताका लागून हो रस्तो आतां अवजड वाहनां खातीर उक्तो केलेलो आसा. दिल्ली पुलिसांनी मध्यरात्री घातिल्ल्या धाडीत गुळये वखदां, कॅश, हिरोईन आनी कोकेन जप्त केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी हे सगळे जप्त करून हातूंत आस्पाव आशिल्ल्या 63 जाणांक अटक केली. ह्या धाडीच्या वेळार 500 पुलीस अधिकारी आनी 40 पंगड तैनात आशिल्ले अशी एक व्हडली कारवाय दिल्ली पुलिसांनी केली. दिल्ली पुलिसांनी ही व्हडली कारवाय मध्यराती केली आनी गुळये वखदां जप्त केली. तशेंच कॅश, हिरोईन आनी कोकेन लेगीत जप्त केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी हे सगळे जप्त करून हातूंत आस्पाव आशिल्ल्या 63 जाणांक अटक केली. ह्या धाडीच्या वेळार 500 पुलीस थंय उपस्थित आशिल्ले. 500 अधिकारी आनी 40 पुलीस पंगड तैनात केल्ले. शेनवारा दिल्लीच्या वेगवेगळ्या शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची वावडी पातळिल्ली. बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत ह्या विशीं म्हायती मेळटाच ते रोखडेच घडणूक थळाचेर पावले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण DPS, द्वारका, कृष्णा मॉडेल पब्लीक स्कूल आनी सर्वोदय विद्यालय ह्या 3 शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली. हाका लागून विद्यार्थ्यांक सुरक्षीत रित्या भायर काडले आनी उपरांत बॉम्ब स्क्वॉडान भितून वचून तपासणी केली. श्रावण म्हयन्यांत तशेंच चवथी उपरांत देवळां आनी विसर्जन थळा वयल्या निर्माल्य एकठांय करून टाकाऊ पासून टिकाऊ वस्तू तयार करपाचो हेत बाळगून सेगीत दुसऱ्या वर्साक मॉडेल मडगांव आनी योगीराज दिगंबर कामत हांच्या सहकार्यान निर्माल्य उपक्रम चालू दवरलो. अंदूच्या वर्सा श्रावणांत आनी चवथी फुलां एकठांय केल्यात. ते भायर 100 परस चड POP गणपती मुर्ती एकठांय करून आतां मेरेन 150 किलो खत तयार केल्ल्याचे समन्वयक शुभम पागी हाणें सांगलें. मजगतीं भावार्थ आनी जापसालदारकेचो सांगड घालपी असो हो उपक्रम आशिल्ल्याचे समृद्ध हेगडे हाणें सांगलें. पिसुर्ले सरकारी माध्यमीक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक डॉक्टर उल्हास गांवकर हांची दुसरे कडेन बदली करपाचो आदेश दिल्ल्यान शिक्षक आनी पालकांनी नाराजी उक्तायली. शिक्षणीक वर्स सुरू आसतनाच बदली करपाचो आदेश काडिल्ल्यान शिक्षणाचें लुकसाण जातलें. देखून शिक्षकां सयत पालकांनी थळाव्या पंचायतीक निवेदन भेटयलें. तशेंच मुख्याध्यापक डॉक्टर उल्हास गांवकर हांच्या बदलीचो आदेश सोमार मेरेन फाटीं घेवंक ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी पालकांनी ह्या वेळार दिली.
हैदराबादच्या अबकारी खात्यान घातिल्ल्या वेगवेगळ्या दाडींचेर 21 लाखांच्यो 585 सोऱ्यांच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांतलो सोरो व्हरून वेगवेगळ्या दरात हरियाणा आनी वेगवेगळ्या शारांनी हो सोरो विकताले हाची म्हायती अबकारी खात्याक मेळ्ळी. त्या प्रमाण अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली. हैदराबादाच्या अबकारी खात्यान घातिल्ल्या वेगवेगळ्या धाडींचेर 21 लाखांच्यो 585 सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो गोंयांतलो सोरो व्हरून वेगवेगळ्या दरात हरियाणा आनी वेगवेगळ्या शारांनी हो सोरो विकताले हाची म्हायती अबकारी खात्याक मेळटाच त्या प्रमाण तांच्यांनी अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही व्हडली कारवाय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नव्या क्रूज टर्मिनलाचें उक्तावण केलें. ह्या क्रूज बोटींत बऱ्यो सुविधा आशिल्ल्याचें ताणें म्हटलें. वेवसायीक वातावरण, इश्टागत करपी कर्मचारी आनी वाडयल्ली मुळावी बांदावळ लक्षांत घेवन प्रवासी आपली सकारात्मक प्रतिक्रिया उक्तायतना ते दिश्टी पडले. सरकारान हो बरो उपक्रम चालीक लायिल्ल्यान प्रवाशांनी सरकाराची तोखणाय केली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर.